नमस्कार. आयच्या रिपोर्टर्स अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. रिपोर्टर्स आसा म्हजे बरोबर जॉइन जायत आसात गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान. आयच्यो घडामोडी कितें आसात आनीक कितें घडपाची अपेक्षा दवरपा जाता, सरकाराच्या पावंड्यार कितें चल्लां, तुमच्या गांवांत तुमच्या शारांत कितें चल्लां हाजी अपडेट रिपोर्टर्स जॉइन जाला म्हजे बरोबर. पण हांव सगळ्यांत पयलीं वता ते आमचे क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमारा म्हऱ्यान. सो मुकेश, क्या अपडेट है आज का एंड what are you hearing from the police? सर, सबसे पहले गोवा पुलिस के बारे में बताना चाहूंगा कि वो लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालने के अलावा जो अच्छे काम कर रहे हैं उसके बारे में। अभी तक हम देख रहे थे कि जो अपनी लोकल पुलिस स्टेशन है वो स्ट्रैंडेड माइग्रेंट लेबरर्स को या नीडी पर्सन्स को हेल्प के लिए आ रही थी, लेकिन कल से एटीएस की इंटेलिजेंस विंग और क्राइम ब्रांच दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करके उन्होंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया है। इंटेलिजेंस विंग जो ग्राउंड लेवल पे जाकर के इंफॉर्मेशन गैदर करती थी, कभी टेररिज्म के बारे में या दूसरे क्राइम के बारे में, आज नीडी पर्सन्स के बारे में जानकारी गैदर कर रही है। और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स जो हैं वो लोगों से ही जो कॉमन वॉलंटियर्स हैं जो फूड्स प्रोवाइड करते हैं उनसे फूड कलेक्ट करके वैसे नीडी पर्सन्स को खाना, ग्रोसरी ये सब डिलीवर कर रही है। कल की बात करें तो उन्होंने बेतिम, परवरी, गोवावेला, अरामबोल, पेरनेम कई जगह पे अबाउट 100 स्ट्रैंडेड फैमिलीज या कहले जो माइग्रेंट लेबरर्स जिनको इस लॉकडाउन की वजह से आज की तारीख में काम नहीं मिल पा रहा है, जो डेली वेज वर्कर है मेनली, उनको खाना पहुंचाया गया है। और ऐसा नहीं है कि इट इज वन डे ऑफ केयर, पुलिस ने अपने पर्सन्स का कांटेक्ट नंबर भी उन लोगों को मुहैया कराया है कि इफ यू नीड, आपकी ग्रोसरी जो सप्लाई दिया गया है अगर वो खत्म हो जाता है या किसी तरीके की जरूरत महसूस होती है तो आप इन कांटेक्ट नंबर को कांटेक्ट करें और पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम है या एटीएस की टीम है वो इंश्योर करेगी कि आपको खाना पहुंचाया जाए, ग्रोसरी पहुंचाई जाए। तो ऐसे तो दिखने में लग रहा है कि स्थिति काफी अच्छा है, फूड सप्लाई हो रहा है, अब उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोसरी शॉप्स आर ओपन। लेकिन डेली वेज वर्कर्स जिनकी नौकरी चली गई है, जिनको डेली वेज चला गया है, वो अभी भी परेशानी में है, तो पुलिस उनको काफी सहायता कर रही है। दूसरा इश्यू जो है जो लॉकडाउन वायलेशंस के केस हैं वो भी कल की डेट में 786 वायलेशंस हुए हैं। नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में 1407 हुए हैं। नॉर्थ गोवा में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया था कल, साउथ गोवा में 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जो फाइन पुलिस ने कलेक्ट किया है वो बेसिकली जो भी फाइन कलेक्ट होता है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कलेक्ट किया जाता है। तो नॉर्थ गोवा में 85,000 रुपीज कलेक्ट किया गया है और साउथ गोवा में 1,60,000 रुपीज कल के कलेक्ट किया गया है। प्रमोद, जब हम बात कर रहे हैं अरेस्ट की तो मैं फिर से बता दूं जो पेरनेम में रिवॉल्यूशनरी गोवंस के मेंबर्स ने जो किया था लॉकडाउन वायलेशन, उसमें जो 5 अरेस्ट हुए थे वो डाटा भी इसमें इंक्लूड है। मैंने आज भी पेरनेम पुलिस से इस बारे में बात की कि क्या उस केस में कोई अपडेट है। और सिर्फ लॉकडाउन वायलेशन का केस नहीं, उसी के साथ जो एक 4 व्हीलर को जलाने का केस है जो कनेक्टेड मैटर है, उसके बारे में तो पुलिस बता रही है कि अभी कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्दी वी विल बी वेरी क्लोज टू क्रैक द वार्निंग केस। वो बता रहे हैं कि हम एक्यूज को आइडेंटिफाई करने के बिल्कुल करीब हैं एंड पेरनेम पुलिस इज वेरी मच confident that they will crack the case. Yes, Pramod. थँक्स अ लॉट मुकेश. विल कम बॅक टू यू. आमचे बरोबर आमचो चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार जॉइन जाला. लौकिक, कितें आहा तुजे कडेन अपडेट, वॉट इज हॅपनिंग आनीक कितें एक्सपेक्ट करपाचें? ओके, आयचे 2-3 अपडेट आहा आयचे हितून. एक पयले म्हटल्यार हेचे पीएमओतले जे एक लेटर शेअर जाला, कोण तरी पेटिशन केले पीएमओ ऑफिसाक, तांकां थंयच्यान नॉर्मल हे मेळ्ळा, रिप्लाय मेळ्ळा जो ते रिस्पॉन्ड दिता. कोणी कम्युनिकेट केले की 3 तारीख पर्यंत लॉकडाऊन आहा, तुम्ही तुमच्या एम्बेसी कडेन कनेक्टेड राहा, ते राहा असो रिप्लाय. तितून एक कन्फ्युजन जाला, गव्हर्नमेंट करपाक सोदता ते पीएमओच्या ऑफिसांतल्यान ते उत्तर कशें येयलें ना की बाबा डीजी शिपिंग, एमएचचे हे जे कितें एफर्ट्स घेता हांकां सगळ्यांक हाडपाक, ते उत्तर तितून कित्याक रिफ्लेक्ट जाना तितूंतल्यान थोडी कन्फ्युजनां जाल्या. दुसरी गजाल, बेळगांवची न्यूज आहे. बेळगांवच्यान खुबशी भाजी येताली आनी भाजयेचो सप्लाय हांगासर बरो आसलो. काल जो इन्सिडेंट जालो, काल 2 इन्सिडेंट जाले, तेवटेन तेंचे मार्केट मोडले, दुसरे
एकेच दिसा 17 पॉझिटिव्ह केसीस आणि बेळगांव हे सगळ्यान लागीं आनी आमचो चडसो ट्रान्सपोर्टेशनाचो जो हें आहा तो बेळगांवच्यान जाता. सो तेंचो आतां फुडें कितें तेंकां आयज कितें जालां सांजचें खबर ना, कारण तेंकां एक सांजचे पर्यंत कलेक्टराचें परमिशन मेळपाचें आसलें की ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट करा की ना. थंय जर ट्रान्सपोर्टेशनाचो कितें इश्यू जालो वा गोवा गव्हर्मेंटान कितें ट्रान्सपोर्टेशन थंयच्यान करचें न्हू अशें डिसिजन घेतलें जाल्यार बरेचशे गजालीचो तुटवडो आमकां हांगसर हें जातलो. दुसरी गजाल थंयचें जाल्यार तें कळटा तें कम्युनिटी ट्रान्समिशन म्हणजे तें एके घरच्या मनशा कडल्यान दुसऱ्या घरच्या मनशाक वा फ्रेंडाक जेका मेळ्ळलो म्हणजे तितून लिंक मेळटा अशें न्हू. खंयच्यान तें ट्रान्समीट जालां हें कळना. कम्युनिटी ट्रान्समिशन आमी जेका म्हणटा. सो तेजो थ्रेट चड आसता असल्या केसींनी असल्या दुयेंसांनी. सो आतां ट्रान्सपोर्टेशनाचेर कर्नाटका कितें डिसिजन घेता आनी गोवा गव्हर्मेंट हेवटेच्यान कितें स्टँड घेता तेजेर हांगसरलो सप्लाय सगळो डिपेंड आसतलो. तिसरी ना, पण गजाल आयज सप्लाय जेन्ना म्हणटा लौकीक तेन्ना गजाल कितें म्हळ्यार हाव सिरियस इट इज. गव्हर्मेंट किती विचार करता आनी कितली सिरियसली विचार करता की सप्लाय खरेंच अफेक्ट जावपाक शकता काय देर इज एक वाया मिडिया कशी दुसरी वटच्यान तो रिज्यूम जावपाक शकता. वॉट इज ऑर आमचे कडेन पर्याय कितें आहात? ओके, गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेतला तें आमकां अजून पर्यंत कळना. सीएमान 2 दीस प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आसली. आयज तेणी मेसेज धाडला की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून. थोड्या वेळान तेजी प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे डिटेल्स मेळटले. सगळोच सप्लाय एकेच वाटेन येता असो ना. गोंयान येवपाचे 2-3 मार्ग आसा. सो आनी दुसऱ्या एरियेंतल्यानूय सप्लाय घेवपाक शकता. पण मेन भाजयेचो बी सप्लाय आसता तो स्पेशली ह्याच बेळगांवच्यान येता. बेळगांव मेन मार्केट थंयच्यान चलता. इवन कोल्हापूरच्यान येयल्यार तो थ्रू वाया बेळगांव येता. सो गव्हर्मेंट तेजे कसो कितें विचार करता वा तेजे प्रिकॉशन्स कितें कितें घेवपाक वेगळे प्रिकॉशन्स वेगळे गायडलायन्स ते ठरयतात ते पळोवचे पडटले. फुडली गजाल आयज इवन व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग घेतलें. आमकां पयलीं दिसता ती कोविडा खातीर आसतलें पूण तो विशय आसलो. व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग हे सगळे पंचायती कडले आसली आनी म्हाका दिसता सुमार 160 पंचायत कितें तरी कनेक्ट जाल्ले दिसता. आजून आमकां ऑफिशियल स्टेटमेंट येवना. थंय तेणी खुबश्यो गजाली कोविडा बाबतींत शेअर केल्यो. सर्वेक सपोर्ट केल्या बद्दल सगळ्यांक थँक्यू म्हटलें. आनी मागीर तेणी दुसऱ्यो गजाली घातल्यो. तो एक आनी एक सर्वे करपाचो. सर्वे म्हणजे तो प्रत्येक पंचायतीक सस्टेनेबल स्वता स्वताचे पांयार उबे करपाक कितें करपाक जाता तेजो एक डेटा तयार करपाक. ते हायर एड्युकेशनान डायरेक्टरा कडल्यान मागीर त्या वाठारांतले कॉलेजीचे प्रोफेसरा कडल्यान तो एक डॉक्युमेंट तयार करपाचो. ते पंचायतीन कितें पिकता ते गांवा पुरतें आनी मागीर गांवा भायर दुसऱ्या गांवांनी एक्सपोर्ट करपा खातीर तयार करपाक जाता. ते पळोवपाक त्या गांवांतले प्लंबर मेकॅनीक बिकानीक हेंचो डेटा तयार करून ते कशें कितें वापरपाक हें घेता ती उलयता आसतना इतलें म्हटलें आमचे खुबशे धंदे आमची खुबशीं कामां आतां नॉन गोवन येवन करता आनी मागीर गोंयकाराक काम मेळना. सो ते आयडेंटिफाय करून जीं कामां भायल्यांच्या हाती वयतात थंय भायले येवन आमकां हांगसर रिप्लेस करता. ते परत आमच्या गोंयकाराच्या हातान कशें हाडपाक गोंयकाराक सेल्फ सस्टेन कसो करपाचो तेजेर तेणी डिटेल म्हायती पंचांक आनी सरपंचांक दिल्या ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग. तेजो डॉक्युमेंट तेजे उपरांत तयार जाता आनी प्रत्येक पंचायत कसो मागीर करता तो फुडें कळटलें. तिसरी गजाल आयज आमकां चर्चील मेळ्ळो. चर्चील हरशीं 2 दिसांनी हांगासर सीएमाच्या बंगल्याचेर येता. तेजे चड विशय सीफेरर आसा. सीफेरराचे वेगळे वेगळे लिडर येता तितून रेग्युलर येवपी असो चर्चील. तो उलयता उलयता विशय येयलो की बाबा जे गोंयकार खूब जाण जे पोर्तुगीज पासपोर्ट घेता ते पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात ते भायर रावता पण तेंचे हांगासरूय फॅमिली आसता हांगासरूय घर आसता हांगासर बिंदास येवपाक शकता. सो अशे मनीस तुमच्या कॉन्टेक्टार आहा. तेणें सांगलें लाखांनी लोक आपल्याक फोन करता म्हणपा लागलो तेंच्यांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन ते भायर कामा निमतान रावल्या आनी तेंचो प्रॉब्लेम असो जाला की तेंच्यो गजाली आमकां आतां सेकंड पळोवच्यो पडटल्यो म्हणटा. आतां सी फेरर जे गोंयकार आहा जे इंडियन नॅशनल आहा ते कडेन दुसऱ्यां कडेन पोर्तुगीज पासपोर्ट आशिल्ल्या कारणान तेंकां कशें कितें म्हणजे तेंकां आत्तां आमी कांय करूं शकना. तेंकां गव्हर्मेंटान कितें डिसिजन घेतल्यारूच हाडपाक शकता नाजाल्यार इंटरनॅशनल फ्लायट सुरू जाल्या उपरांत तेंकां येवपाक मेळटलें अशें तेणी म्हटलें. गव्हर्मेंट कितें बेगीन डिसिजन घेतलें सी फेररांक हाडलें मागीर तो विशय घेवपाक जाता फुडें की बाबा तेंकां हाडुया. थंय चर्चिलान म्हटलें पूण तो बी आसलो अशें विचाराचो आसलो की डिफिकल्ट आहा म्हणून तेंकां हाडपाक. थँक्स लॉट लौकीक. आमी गरज पडल्यार तुजे म्हऱ्या परत येतात. वास्कोसान विक्रम जॉयन जाला आमकां. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? आयज सर जेन्ना कालू सल्मेदा कडेन आमी मेळपाक गेले तांच्यांनी सांगलें की काल इरानियन कौन्सिलाच्यान तांकां थ्रू मस्जिद इन मुंबय केटीसीएल एक स्पेशल रिक्वेस्ट आयिल्लो की थोडे इरानियन हांगा आसा जे गोंयान आसा आनी तांकां हांगच्यान बॉम्बे व्हरपाक जाय आशिल्लो. सो
आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम MHA, फ्रॉम दी गव्हर्नमेंट आणि ऑल फॉलोइंग ऑल प्रोटोकॉल 2 बश्यो सर फ्रॉम गोवा काल बॉम्बे भायर सरली अँड देव कॅरीड अराउंड 33 इरानियन पॅसेंजर जे आयज सकाळी ते पावले आणि आयज दनपारां ते हांगच्यान भायर सरतले म्हणजे इंडियेच्यान ते दे गो बॅक टू इरान. रिगार्डिंग द व्हेजिटेबल सप्लाय सर आज आनीक मोठो बोवाळ जालो की वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी सर सगळे कडेन आतां दुकानां ओपन जाल्या आणि दुकानां अशी ओपन जाल्या की सर जो कोण पयलीं मेकॅनीक आशिल्लो ताणें दुकान बंद केलें आनी भाजी भायर दवरल्या. कोण स्क्रॅप घेतालो जावं कोण रॅग पिकर आशिल्ले जो कोण म्हालो आशिल्लो ताणें दुकान बंद केलें आनी ताणें भाजी विकपाक चालू केल्या. थंय गर्दी भरता, थंय सोशल डिस्टन्स ना. हे चालू आसतना मार्केट वास्कोचें मेन मार्केट जें आसा तें बंद दवरलें आसा बिकॉज सोशल डिस्टन्सिंग. सो हांगचे जे प्रेसिडेंट आसा तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्या म्युनिसिपालिटीक की आमकां जरी अलाव करपाक दिवचो कित्याक वी आर लिगल पीपल, वी आर पेईंग द रेव्हेन्यू आनी वी आर म्हणजे आमचे ट्रेड लायसन्स सगळें आसा. आमकां बंद दवरून वेगळ्या वाठारांत लोकांक तांकां चान्स दिवप मागीर ते म्हारग विकप हे अशें जावंक जायना म्हणून तांच्यांनी म्युनिसिपालिटीक एक डिमांड केलो. म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनान सांगलां की आपूण कन्सल्ट करता MLA मिनिस्टर CM कडेन आनी एकादी 1-2 दिसांनी ते एकादी मार्केट चालू करतले पूण तांच्यांनी अपील लोकांक केल्या की तांच्यांनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करचें. सिमिलरली सर वास्कोन आतां म्युनिसिपालिटीन सगळी प्री मॉन्सुनाची जी कामां आसा गटर क्लिनिंग जावं साफ करपाचे जे झाडां कापपाची ही सगळी कामां आतां हातान घेतलेली आसा. 25 वॉर्डान कामां चालू जातलीं. तांच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टाक जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां सांगलां की जे डेली वेज लेबर जे आसा तांकां तुमकां युटिलायज करूंक मेळटा जाल्यार आनीकूय बरें जालें. आनी अशें करून कामां चालू आसा वास्कोन. सद्याक एवरीथींग फ्रॉम द ग्रोसरी सायड फिश सप्लाय एवरीथींग इज ओके. नुस्त्याची रेट थोडी वाडल्या म्हणून लोकांनी बोवाळ केलो तर असो बोवाळ जाल्लो की नुस्तें हांगच्यान एक्सपोर्ट जाता जेटी वयल्यान आनी गोंयकारांक खावंक मेळना. सो जेन्ना आमी मार्केटान गेले तांचें म्हणणें आसा की सर जे आतां दर्यानूच नुस्तें मेळना ज्यो बोट्यो 4 दिसांनी येता ती चड लोड हाडना सो ताका लागून एखादी प्रायस वाडला आसतलो पूण एक्सपोर्ट जी जाता नुस्तें जे ओन्ली नुस्तें जे लोक गोंयकार खायना म्हणजे लायक रिबन फीश आसता जावं दुसरे टायप नुस्तें जे आसता जे गोंयकार खायना ते मात एक्सपोर्ट जाता. आनी असोसिएशनांनी हे डिसिजन घेतलां की दे वील ट्राय टू गिव फ्रेश फीश एट गुड रेट्स टू द मार्केट. ओके, थँक्स अ लॉट विक्रम. मडगांव सावन आतां आमचे बरोबर सावियो डायस आसा. सावियो, कितें आहा मडगांवची अपडेट? सर मालगांव सध्या एक नुस्त्याचो इश्यू जालो आहा. मालपे आनी मालवण नुस्तें येता आनी लोक मातशे भिलो हे नुस्त्याक केश कोन बॉर्डर क्रॉस करून येता आनी केश कोन हाडटा काय म्हणून. एक्चुअली ते नुस्त्या फॅक्टरी वचपाची तांकां परमिशन आहा बट इट शूड गो टू द फॅक्टरी. ते कितें जाता होलसेल फीश मार्केटान तिंगा ते हिंगता मागीर लोक ते भिलो लोक म्हणटा नुस्तें इतलें नुस्तें येता. बोवाळ जालो आनी आयज इवन पुलिसान एक्शन घेतलें पूण पुलीस म्हळ्यार आमी एक्शन घेतली ना की कोण तरी जे होलसेलर आसलो तेंगे गाडयो फोडल्यो. 2 गाडयो फोडल्यो सारक्यो आरशे फोडून हें केल्यो. ते म्हणटा पुलिसान रातचे 12 वरांचेर येयला न्ही. पुलीस म्हळ्यार आमी केलें ना. सो आतां कोण फोडलें खबर ना सर आनी तेणी कंप्लेनूय केला की आपणाचें हें जालें पूण ते म्हणटा सर न्हू ते मालवणसान नुस्तें तेंकां हाडपाक परमिशन आहा म्हणून आनी ते नुस्तें घेवन येता आनी कितें करता हिंगा फॅक्टरी वचपाक सोदता हिंगा लोकांक हिंगा रेट बी बरी मेळटा म्हूण ते हाडटा आनी होलसेल मार्केटान भायल्यान लोक कोणा दिता आनी नुस्तें विकता. या सावियो, थँक्स अ लॉट. आमी परत येता तुजे म्हळ्यार विवेक प्रभू जॉइन जाला. आय थिंक विवेक हॅज एन अपडेट. विवेक, कितें आहा आयची अपडेट? प्रमोद, आयज पळय एक मायनर चेडवाचो एक मर्डर जाला म्हणून आयज सकाळी जेन्ना पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी पुलीस स्पॉटार वचोन तांणी सगळें पळयलें जाल्यार ते मायनर चेडूं एक पंप हाऊस आहा बायतकल थंय. सो तेका तेजें मर्डर जावन म्हाका दिसता 3-4 दिसान तेजी डेड बॉडी मेळ्ळी. म्हणल्यार कोण तरी थंय काजूवे हे करपाक वयतालो तेका तो वास येयलो त्या उपरांत कळ्ळी. आनी बरी गजाल म्हणल्यार फोंडा पुलिसांनी विदीन 10 तासां भितर ही केस डिटेक्ट केल्ली आसा आनी एक मनसूर शेख ह्या गुजरात तांणी अरेस्ट केल्लो आसा. आनी ही स्पेशल म्हायती DIG परमादित्य तशेंच SP हे सगळे जाण हांगासर येवन आतांच DYSPन ब्रिफींग केल्लें आसा की बरी गजाल पुलिसांनी 10 वरां भितर ही केस डिटेक्ट केल्या आनी तांकां 15,000 रिवॉर्डूय तेणें आतां तांकां हें केल्लो आसा, सँक्शन केल्लो म्हणल्यार एवॉर्ड कॅश रिवॉर्ड तांकां हें केल्लो आसा. यस, सो विवेक, थँक्स अ लॉट. म्हाका दिसता सगळे रिपोर्टर विवेक
was attending the press conference, but he could join us for this update. So thanks a lot everybody. म्हजो टायम सोंपला, बट गोंय भरची अपडेट क्रायम धरून, नुस्त्याची धरून, वास्को, मागीर लौकिकान तुमकां सांगलें बेळगांवच्या दृश्टींतल्यान कितें कितें जावपाक शकता, मुकेशान क्रायमाची हें दिली. सगळी अपडेट्स आमी तुमचे मरे हाडत रावतले सदां. कांयच टेन्शन घेनाकात, आमी सगळे जाण फिल्डार आसात. तुमी घरा कडेन रावात, स्टे होम, स्टे सेफ, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, डोंट ट्रस्ट युअर WhatsApp. आमची ऑफिशियल हँडल्स फॉलो करात अँड ट्रस्ट ओनली वॉट वी आर रिलेईंग ऑन आवर ऑफिशियल हँडल्स. डोंट ट्रस्ट एनिथींग एल्स. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.